हांव अंजना कामत. हांव प्री प्रायमरी टिचर्सांक ट्रेन करता आसा 8-9 वर्स तुलानं. हांव अर्ली चायल्डहूड एज्युकेटर. हांव एक स्टोरी टेलराची. तशें कॉन्सेप्ट मिगेल काणी नरेशन एक सांगतना तांणी फूल सपोर्टारी कर या बा आमगेले कम्युनिटी खातीर आमगेले लँग्वेज आमगेली भाशा प्रमोट करूंक तांगेले फूल सपोर्ट आसूं न्हू. मस्त स्पॉन्सरशीप हाड न्हू प्रायझसाक. मिडिया तांकां एप्रोच कर न्हू प्रोत्साह दिलेलो आसाची. आमगेले मिगेल काणीक फस्ट रेस्पॉन्स सुमार अशें चेडूवाल कॉम्पिटिशन म्हणटना मस्त क्रिएटिविटी आसता. तांकां जज करची तितले डिफिकल्ट टास्क हांव खंयचे ना म्हण लेखता हांव. तशी आमकां मस्त आमकां चूज करूं आशिल्लें 40 चेडूवांक. तशी 2 जन जजस आयिल्लींची सुलता आनी कविता म्हणून. तशी 40 चेडूवांक आमी सिलेक्ट करून आज आमगेले सेकेंड रावंड आसा. तशें तुमी पुराय जनान आमगेले फर्स्ट रावंडाचे काणयो आयकूं येता आमगेल्या फेसबूक पेजार यूथ ऑफ JSPन तूं. आनी एवरी वेनसडे आमगेले ನಮ್ಮ ಟಿವಿಂತು ತಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ जाता तांगेले काणयो मस्त क्रिएटीव जावन आसताचे. आज मागीर सेकेंड रावंडाक आनीक मस्त लायकोन प्रिपेर जावन आयिल्ले आसताची चेडू तांगेलो टू पेरेंट्स. तशें पळोवया आयचे आमगेले रावंड 2 मिगेल काण सर्वजनके स्वागत. हांव वंशिका तुमकां महाभारतांतुली एक काणी सांगता. त्या अर्जुनाला आनी मांकडाला. एक पंता अर्जुनू तीर्थयात्रे भायर सरता. तेदना रामेश्वरमंतू रामान बंदिल्लो संख पळयता. ताका पळोवन आश्चर्य जाता आनी सांगता इतले व्हड इतले दीग कशी रामान संख बंदिला. हांव आनी सहाय घेवन. तशें जाल्यार रामान मन केलें जाल्यार तागेले बाणान संख बंदी येता आशिल्ल्या इतली ताणें बंदिनी म्हूण. तितले वेळाक एक मांकड ताणें रब्बील कडेन येवन अर्जुना पळोवन हसता आनी सांगता तुका साध्य आसा जाल्यार म्हाका मोडू जायना ते संख बांदून दाखय. हांव सांगता एक वेळा हांव संख मोडून खाल्यार हांव तुगेलो गुलाम जाता म्हूण अर्जुनाला सांगता. तेदन अर्जुन सांगता एक वेळा तूं हांव बांदिल्लो संख मोडून खाल्यार हांव उज्जैन पळोवन आहुती करून घेता म्हूण मांकडाला सांगता. तेदन अर्जुन अग्निदेवान दिल्लेले बाण घेवन समुद्राला वचून संख बांदिता आनी मांकडाला सांगता तुका साध्य आसा जाल्यार मोडू घाली. मांकडान दोनी हेज्जे घालून चांगले मोडू घालता. तेदन अर्जुन आश्चर्य जाता आनी सांगता अरे कशी मांकडान संख मोडून घाल्ले म्हूण. तेदन अर्जुन वापस तसले संख बांदिता. तेदन मांकड वापस तसले संख मोडून घालता. तेदन अर्जुन आहुती करून घेता. तेदन एक चल्लो येवन सांगता इत्या उज्जैन उडकी मारू वतस कसन जाल्ले म्हूण. तेदन अर्जुन जाल्यार पुरे काण सांगता. तेदन त्या सांगता एक मांकडान कशी संख मोडून घालू साध्य. आतां मिगेल एद्राक संख बांदून दाखय हांव सांगता कोण गेलवलो म्हूण. तेदन अर्जुन संख बांदिता जाल्यार हे फाटी मांकडाक मोडून घालूं जायना. तेदन तें मांकड हनुमंताल रूप घेवन सोल ओपून घेता. तेदन अर्जुन आश्चर्य जाता अरे आतां तुगेल एद्राक एक मांकडा कशी संख मोडून घालूं जायनी म्हूण. तेदन त्या एक चल्लो विष्णू रुपार येवन सांगता हांव तुमकां 2 जनांक एक फाट शिकोवचें म्हूण आयला. तुमगे शक्ती सामर्थ्य बगे अहंकार आसा जाल्यार हे काणी नीती कसं म्हणल्यार विनयते असल्यार मात्र जीवनांत मुखार येवचें साध्य आसा म्हूण. धन्यवाद. नमस्कारू. आज हांव महाभारतांतल्या पगडे आटाची काणी सांगता. पांडवांनी आनी कौरवांनी बब्बो जावन आशिल्लींची. पांडवांनी इंद्रप्रस्था भितरी आनी कौरवांनी हस्तिनापुरा भितरी राज्यभार करून आशिल्लींची.
कौरवातंगेलंतू मलगड बाव जलल तसले दुर्योधनाक पांडवातंग पळयल्यार जाय नाशिल्लें. एक दिसू तो तगेल माम जलल तसले शकुनी लागीं ते पांडवातंगेल सर्वनाश कोरका म्हूण सांगता. ताकाजी शकुनी मामू दुर्योधना एक बोट रगतपणशी तंगेल सर्वनाश कोरया. पांडवातंगेलंतू मलगड बाव जलल तसले एदिष्टिराक आमगेल आस्थानाक पगडे आट खेळुवा आमंत्रण दिवन मोसू कोरनु तंगेल संपत्त पुरा वशकोन घेव्या. धृतराष्ट्राले आस्थाना सभे भितरी पगडे आट खेळूक तयार जाता. पांडवतांनी आस्थाना सभेक येवन पगडे आट खेळूक प्रारंभ करतांची. न्याय पगडे आटा भितरी दुर्योधनु मोसू कोरनु पांडवातंगेले ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ आणि राज्य समेत वशकोन घेता. नाकेळंतू एदिष्टिरालागी अडवागालूक काय न तिल्तदना दुर्योधनु पांडवातंक अडवागालनु खेळू मुकारसी म्हूण सांगता. एदिष्टिरू तशी करता. नाकेळंते दुर्योधनु विजय जाता. तदना दुर्योधनु पांडवातंगेल बायल जलल तसले द्रौपदीक अडवागालनु खेळ मुकारची. ती तुमकां अदृष्टशाली जावच्या पुरो म्हणून एदिष्टिराले मन वायट करता. ना सत्य म्हणलेकून एदिष्टिरू तशी करता. ना केळांते दुर्योधनु विजय जाता. पांडवातनी आनी द्रौपदी कौरवातंगेल गुलाम जातांची. ಕೂಡಲೇ ದುರ್ಯೋಧನು ತಗೆಲ್ ಬಾವು ಜಲಲ್ ತಸಲೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಸಂಗುನು ದ್ರೌಪದಿಲ್ ಕೇಸುದೋರ್ನು ತಂಡುನು ಆಸ್ಥಾನ ಸಭೆ ಹಡೇತಾ. तितली पावनशी पांडवातंगेल मर्याद काडका म्हणून द्रौपदीले कप्पर तंडूक दुशासना आदेश दिता. द्रौपदी म्हाका अन्याय जातास म्हगेल रक्षण कोरका म्हणून आस्थाना सभे आशिल्ल्या मलगडेलाक विनंती कोण घेता. जाल्यार कोणें तिगेल सायनांची दुशासनान कप्पर तणताना तिक विंगड उपाय नाशी ती श्रीकृष्ण परमात्मा उडगास कोण घेता. पांडवातांनी विवश जावन वतांची दुशासनान कप्पड तणताना ते सर नशी कपडा राशी पोवणो दुशासनु नित्राण जावन पडता. तदना ना घोर अपमानाक कोप येवन द्रौपदी दुशासना तुगेल जंगेच हाड काणू तंतु दंतुनी करून वळोंक घेवची ते आमगेल केस बांदूंक घेना म्हणून शपथ करता. ना घोर अपमान चैसून घेवच्या जायनाशी भीमू दुर्योधना तुगेल जांग म्हणू रगत पित्ता म्हणून शपथ कोण घेता. तदना धृतराष्ट्रू दुर्योधन जोर करता. त्या समयातू मध्य प्रवेश केलेला शकुनी अनेक खेळ केल्या. तंतु पांडवातांनी विजय जली म्हळ्यारी त्यांनी सोलवलाल पुरा तांक सोन दिव्या म्हणून सांगता. पक्कने पांडवातांनी सोलवल म्हळ्यारी तांक वनवास दिव्या म्हणून सांगता. तशी खेळ मुखारचिताना ना खेळांते दुर्योधनु मोसू कोरून विजय जाता. पांडवातांक वनवास मेळटा. धन्यवादू. नमस्कार सगळ्यांके. मिगेल ना पावनी पै महाभारतांतू श्रीकृष्ण कोणाला तर्पेंतू दुर्योधन तगेल मामू शकुनी तक सांगता तू सुरवेर वचून कृष्णा तुगेल तर्पेन येवचे सांग म्हणून. दुर्योधन कृष्णाशील कडेन वता तेन्ना कृष्ण न्हिदो नासता. दुर्योधन कृष्ण जगत नाक म्हणून तगेल मत्तेले लागीं बेसता. ಸ್ವಲ್ಪ वेळान अर्जुन येवन कृष्णा नमस्कार करून तगेल पय्याले रापता. मागीर हुगूर कृष्ण उठयतना अर्जुन निमगिता तूं हांगीत आयला म्हणून. मागीर अर्जुन सांगता म्हाका तूं म्हळें मोगू म्हाका तूं म्हळें इश्ट तुमी गलट्टू आसका म्हणून. तेन्नाची दुर्योधन म्हणटा हांव तगेले पशी पुडांक आयला तूं म्हाका कित्याक पळयनी ताका मात पळयलेली ते म्हूण दुर्योधन कृष्णा सांगता. मागीर कृष्ण सांगता दुर्योधनाक म्हाका अर्जुन दिसिलो म्हाका तूं दिसांनी हांव अशी मत्ती वयर करून तुका पळोवं येता आशिल्लें म्हणून.
हांव रथ मात चलोचे हांव विंगड कसने कोना मिगल बावल बलरामाला जन सती ते जग जाल्या दिव्यत म्हण निमगिता दोग जणाले अर्जुन सांगता म्हाका तूं जावका म्हाका तूं म्हळें मोगू दुर्योधन लेखता जेवण जाल्यार मस्चत्ता ती तेन्ना म्हाका बोलवे मेळटा कृष्ण जाल्यार एकलोची ताका बोल मेळना तो लेखता मागीर कृष्ण सांगता म्हाका जन जायत म्हणून धन्यवाद सगळ्यांकय मिगेल प्रीतीचे नमस्कारू हांव श्राव्या हांव माधवकृपा स्कूल मणिपारांतू एका क्लासीक तस हांव जाव तुमके एक द्रोणाल द्रुपदाल हांकां मोडटा म्हूण कसलो शपथ केला म्हूण एक काणी सांगता आयकता वा भारद्वाज माशिल पुतो द्रोणाल बायलेल नांव कृपी द्रोणाक आनी कृपीक एक सान चंद बाप आसता त्या बापाल नांव अश्वत्थामा द्रोणाल घरा मस्त दुर्बळपण तांगेलो दुड्डू ना एक दिवस अश्वत्थामा बुक्केंतू दूध दाय रडलर द्रोणाक दूध हाडची तशी शक्ती ना एक दिवस बाब्बान रडची पळोवन कृपीक मस्त बाजार दत्ता आनी बामणाला वाचून सांगता पांचाला देशाचे रायो द्रुपदू तुमगेला आत्मीय स्नेहित नव्हे तुम्ही कसा लागा तागेला वचून एक गाय नमगो येत नव्हे घरांत एक गाय आसल्यारी बाबा दूध पिवचा जात नव्हे म्हूण म्हणटकय ताका द्रोणाक वय बायलेन सांगला वयी म्हूण दिसता ताका द्रोण म्हणटकय तायत हांव पायची वचून द्रुपदा लागीं एक गाय निमगिता म्हूण म्हणटकय हेर दिवस द्रोण द्रुपदाला आसतना भायर सरतकय द्रुपदू तेगेला आसतना बैसून आसतकय द्रोणाक द्रुपदा पळोवन मस्त खोशी जातकय आनी द्रुपदा म्हूण खुशी रावून तेगेला वचून रावतकय द्रुपद म्हणटकय तूं कोण तूं कसो हांगा म्हूण म्हणटकय ताका द्रोण म्हणटकय हांव रे तुगेलो आत्मीय स्नेही तूं द्रोण आमी सान आसतना अग्निवेश माशी शिकत आसतना खाताना पिताना शिकताना नांदताना खेळटाना वट्टू अशी न्हय रे इतलो लागीं तूं म्हाका विसरलो वे म्हूण म्हणटकय आनी तूं केदनाय म्हणटा आशिल्लो होड जातरी तुमगेला आसतना यो हांव म्हगेलो अर्दराज काणू तुका दिता म्हूण म्हणटा आशिल्लो रे ताका द्रुपद म्हणटकच आत्तां विशय सोडी आत्तां सान आसतना आतां तुगेल्यो गीत कसना म्हगेल्यो गीत कसना हांव श्रीमंत तूं दुर्बळ हांव रायू तूं मक्कलो म्हूण पुरो दनेद्राक द्रोणाक मस्त अवमान करतकय त्या अवमान द्रोणाक सैसूच जायनाकय ताका द्रोण म्हणटकय द्रुपदा हांव तुका खंडीत सोडना एक ना एक दिवस तुगेल्या हांकार मोडटा म्हणून शपथ करतकय मुखारी द्रोण पांडवाल तांचा सहाय घेवन द्रुपदाक युद्धांत सोलसून द्रुपदान हांकार मोडतकय ह्या काणीची नीती कसन म्हणल्यार आमी आमगे जिवनांत दुड्डू बंगार आस्ती पुरा मोल दिवनच आमकां अधिकार आस म्हणून आमी हांकार दोकाजनच फ्रेंडशीप म्हणजे एक अमूल्य संबंध आमकां प्रीती दिला धैर्य दिला स्नेहिताक आमी केन्ना विसरूनच म्हाका हांगा काणी सांगचा अवकाश दिला यूथ ऑफ GSB हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद सगळ्यांक म्हगेल प्रीतीचे नमस्कारू हांव श्रेया हांव आजी महाभारताच्या अर्जुनाला गुरुभक्ती आनी एकाग्रते बगी काणी सांगच्याक इश्ट पावता पांडवांनी आनी कौरवांनी गुरु द्रोणाचार्या लागीं विद्या शिकत आशिल्लींचकय एक दिवस गुरु द्रोणाचार्य शिष्यांक पुरापण म्हणटकय म्हाका एक आश आसा तुमगेलो आमकां कोण चलोवन दिताची म्हूण म्हणटकय
तका पुरा जने भिवूनु गुरु कसनूच्या पुरा बाम भिवूनु मत्ती सकल गाल बैसताच काही त्यादना अर्जुन तन राबून सांगते गुरुदेवा तुमगिल कसने आशा सो ता हाक चला दिता पण के तकाची गुरु द्रोणाचार्यक खुशी दावनु म्हणके मुका संदर बालतना हप्ता खंडित सांगता म्हणके अर्जुनो जायत म्हणके तशीची एक दिवसू गुरु द्रोणाचार्य ಶಿಷ್ಯಾಂಪುರ ಪರೀಕ್ಷಕರ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಕೊಂಡು रुक्का वैदवरके आणि शिष्यांपुरा पण म्हणके तुम्ही त्या पक्षील डोळ्याक बाण सोडका म्हणके प्रथम जाऊन धर्मराया पैतके तू त्या पक्षील डोळ्याक बाण सोडका म्हणके तुक त्या पक्षी दिसतस वा म्हणके वै गुरुदेवा म्हणके तुक त्या रूख दिसतस वा म्हणके वै गुरुदेवा म्हणके तुकला जरा बिलहाम दिसतस वा म्हणके वै गुरुदेवा म्हणके तुकला गिरा बिल बाबा वनी दिसतस वा म्हणके वै गुरुदेवा म्हणके तसला तू जन्मनी असा दिनाबा तू हे कड्यो म्हणके तशीची भीमू नकुल सहदेव कौरवातंक तशी निमित्के तन्ने वै धर्मरायल म्हणके सांगताच के मगिरी अर्जुनाईल के तू त्या पक्षी डोळ्याक बाण सोडका म्हणके तुक तारूक दिसतस वा म्हणके ना गुरुदेवा म्हणके तुगला जरा बिलहा दिसतस वा म्हणके ना गुरुदेवा म्हणके तुगला गिरा बिल बाबा वनी दिसतस वा म्हणके ना गुरुदेवा म्हणके तसला तुक कसन दिसता म्हणके माको ते पक्षी डोळ मात्र दिसतस म्हणके तसला सोडी बाण म्हणके अर्जुनान सोडलाल बाण पक्षी डोळ्याक वाचू लागके तकाची गुरु द्रोणाचार्याक खुशी दावनु अर्जुनाला ज्ञापन पटन घेतके ह्या काणीची नीती कसन म्हळ्यारी केन्ना यम्मी विद्य शिकलाल गुरुक भक्तीर पळोका केन्ना यम्मी काम करताना सम मन दिवनु एक मनान एकाग्रतासून काम केल्यारी जय खंडित मेळटा हे काणे कलाल सर्वांक धन्यवाद म्हणता धन्यवाद सगळ्यांक नमस्कारो मगल नाव चारुई नायक हांव विवेकानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल तेंकला पुत्तूर महाभारत श्रेष्ठ पुराण आमगेला वेदव्यास स्वामीन महाभारत जावट फुडें बरयला खंय दवाक फायक जात म्हणो आदी कळटा देव त्या चुक्केना कसनेक आमकेक लेसन मेळ म्हणो रीति रिवाजांतू चलोनच म्हणो देव पुरा कष्टाक एक क्लू दिता त्या अर्थ कोण दिवच्यान बुद्धी आनी भक्ती आमकां सुका तसले एक काणी हांव तुमकां म्हणटा तुमकां कृष्ण गुजूस नवा महाभारत म्हणल्यार कृष्ण कृष्ण एक पच्ची आशिल्ली श्रीतादेव म्हणो तिकेक सना बाब जाता शिशुपाल म्हणो पळयतना कुरूप आसता मलगडन म्हणटाची ह्या चेडू कोणालो तवा तिगीत छंद जाता मागीर ह्या चेडू ताका लागता कोणू मरता म्हणटाचे कृष्ण एक दिवस ताका पच्चीर घरा येता सीतादेवीन तिगा चेडा काणो कृष्णाला आत्ता दिता कृष्णान धरतना चेडू छंद जाता एपडी सीता खुशी येता मागीर बेजार जाता हाची ना मागीर चेडा मान करचें म्हणून तर कृष्ण नावच्या म्हणता तूं म्हज्या चेडा मान करचें नज म्हणटा कृष्ण म्हणता त्या साधना हांव तुका एक वर दिता शिशुपाल एकच 100 चुकल्या रे हांव ताका मान करता म्हणटा ती ओप्पता शिशुपाल होड 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 जाता राज जाता मात्र राक्षस जाता ताका कृष्ण फळला जायना तुम पांडव गुतोसवा कोण म्हण गुतोसवा धर्मरायो भीम अर्जुन नकुल सहदेव तांकां राजसूय याक कमळक ताची
ह्या टायमारी ऋषीमुनी म्हणताची अग्रश्रेष्ठ व्यक्तीना तर्पण दिवक म्हणून तांके पिड माथून जाता इतने जनांत आम्ही कई तोकोन अग्रश्रेष्ठ व्यक्ती हाडची म्हणून तशी भीष्म अज्जलाच्या म्हणताची अज्जा हांगा अग्रश्रेष्ठ व्यक्ती कोण असताची म्हणून अज्ज म्हणता तुका एक अग्रश्रेष्ठ व्यक्ती जावंक आसला कृष्णा सोड कोण सांगा म्हणून त्या ऐकलं शिशुपालाक खूप येता कृष्णाक सवता 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 ते कृष्ण लाखरता आशिला तर म्हणताना 100 चूक गेला कृष्णा खूप येता कृष्णा सुदर्शन चक्र काढून शिशुपालावर घालता सुदर्शन चक्राचून गळाला खट जाता सुदर्शन चक्रोत्ताना कृष्णाला हत्ताक रगत येता त्या समकर्क म्हणून पुन्हा कटकट जाऊन त्याची ते लग्गी अशी द्रौपदीन तिला सारी पिंदून कृष्णाला बंदिता कृष्ण म्हणता तू हा दिला सारी कुडके ऋण हा मुखार एक दिवस चुकेता म्हणता तुम गुतूच नवा कौरवान कशी द्रौपदी सारी तांडीला कृष्णान कशी हेल्प कला त्यात सोडायची तर मग कलाय म्हाका हांगारा बुकारात मुखाराच्या वा तशी कृष्णा द्रौपदीला भाव बेळली मी कसं ना रक्षाबंधन रईतिरजन चलोन होतासाठी हांव तवळी म्हणला देव पुरा कष्टाक एक क्लू दिता तर अर्थ कोण घेवचे बुद्धी आणि भक्ती आमका सुका महाभारत युद्धा टायमारी पुरा एक राजाना एक पाठी सेरूक आशिला धर्म अधर्म आमगे लग्गी आशिल्लो उडपी राय आसना ताका दोन्ही कडचे मन आशिला तशी कृष्ण लोच म्हणता कृष्णा मग दोन्ही कडचे मन हांव मिडल राखता म्हणून कृष्ण म्हणता त्या साधना त्या आयुष्याशील म्हाका मात्र म्हणता तो मस्त मागता कृष्ण म्हणता जायत मात्र मिडल कच काम नाही कौरव आणि पांडवांना युद्ध जाऊन जाता रे रंदाप कच्चे तुगल काम म्हणता तो जायत म्हणता उडपी रायल कला रंदाप एक चुरू चढण्यासके एक चुरू जाण्यासके हा कसं नसताच म्हणून कळवा तुमका उडपी रायल निमित्त उडपी मठ फेमस खाऊन जेवणाका तशी पुराण निमगी ताकाई तू कशी घालता कोण पुरा मरताची कोण पुरा अपास येताची युद्ध जाऊन जाता रे म्हणून उडपी राय म्हणता मगाला तो कसा ना दवाना वार्ता केला तशी पुराण कसं ना कृष्ण तुगला म्हणता ना तो युद्ध होता ना हांव नलगड बांधून दिता तो युद्ध पळयता पळयता नलगड खत्ता आसता तो पास की धरती की एकाक 1000 दोनीक 2000 तिनीक 3000 चारीक 4000 म्हणून लाग करून नमकट मागाला तो कसा ना दवाना वार्ता केला तशी कृष्णन नवराज्यान बरला अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं उहाम्यहं म्हणल्यारी तुम्ही कष्ट नसला रे हा तुमकां मात्र भक्ती नसला मात्र म्हणून सर्वे जना सुखिनो भवन्तु म्हणता म्हणता सगळ्यांक धन्यवाद पूर्वजन नमस्कारो मिगल यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे पूर्वजन नमस्कारो मिगल नाव वैभव प्रभु आज ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮಧ್ಯೆ ಜಲಾಲ एक ಒಪ್ಪಂದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣಿ ಸಂಗು ಇಷ್ಟು ಪೌತ್ತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಲ್ ಆನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ತಾ ಕೌರವ ಪಾಂಡ ತಾ अश्वत्थामल आनु द्रोणाचार्य तो कौरवांक म्हळ्यारी दुर्योधन दुःशासन विकर्ण युत्सु आणि दुस्साला तांकां
पांडवांक म्हळ्यारी अर्जुन, भीमू, युधिष्ठिरू, नकुल आणि सहदेव. तांकां बिल्ल आनी बाणा विद्ये आनी युद्धा जावचे शस्त्राभ्यास शिकयत आशिल्लो. कृपाचार्य तांगेलो गुरू जावन आशिल्लो. ताका प्राय जेतना तो द्रोणाचार्याक काम वैसून दिता, म्हळ्यार कौरवांक आनी पांडवांक विद्ये शिकोवका म्हणून. द्रोणाचार्याल पूत अश्वत्थाम अश्वत्थाम तो मस्त चुरकू बुद्धीचो. कौरवांक आनी ताका सांतुलनाची पुरे विद्ये शिकयतांची. तो कौरवाल आनी पांडवाल उठून पुरे विद्येन तूं पारंगत जाता. तो बिल विद्येन तूं मस्त शूर म्हणून घेता. ताकाची मस्त शूर म्हणून घेता. तो अश्वत्थामू कौरवाल आनी पांडवाल उठूची तागेल्या विद्ये पूर्ण करता. तशी असताना दुर्योधनू आनी अश्वत्थामू लायक दोस्त जावन आसता. दुर्योधनाक अश्वत्थामा वयर मस्त विश्वासू. एक दिवस कौरवाल आनी पांडवाल मध्ये कुरुक्षेत्र युद्ध जावका म्हणून पारंगत तीर्मान जाता. तेदना कुरुवंशाच्या दुर्योधनू मस्त चिंतीत जावन आसता. खंय पुरे तुलान ताका सहाय्य मेळटा म्हणून आलोचना करतर आसता. तेदना अश्वत्थामू दुर्योधनाला येवन सांगता, मिगला एक उपाय आसा, हांव तुका सहाय्य करता म्हणून सांगता. तेदना अश्वत्थामू कृष्णाला वत्ता. अश्वत्थामाक सुरेख गोतोस. कृष्ण आनी अर्जुन लायक दोस्ती म्हणून ताकाची कृष्ण खंडीत पांडव तांकां सहाय्य करता म्हणून. अश्वत्थामू कृष्णाला वचून अशी सांगता, तुगे लागीं सुदर्शन चक्र आसा, मिगा लागीं ब्रह्मास्त्र आसा, तूं कुरुक्षेत्र येवन खंयचेय शस्त्र उपयोग करूना म्हणून सांगता. तेदना कृष्णाक तागेलो उपाय कसा म्हणून कळटा. कृष्ण हांसून सांगता, हा जायत, तूं सांगील बरी जावो, म्हाका कांय अड्डी ना म्हणून सांगता. तेदना अश्वत्थामाक सुरेख बारी खूश जाता. अश्वत्थामू तागेल्या ब्रह्म विद्ये पुरे कृष्ण सांगून दिवन तो मागीर तागेल्या ब्रह्मास्त्र कृष्ण अश्वत्थामा दिता. तेदना अश्वत्थामाक सुदर्शन चक्र मेळ्ळ्यार ताका कशें उपयोग करूं जायना म्हणल्यार एक सन्निवेश उद्भव जाता. तेदना अश्वत्थामाक मस्त आशी करता. अश्वत्थामू हलशिके तागेले माती तोक घालता आनी तेदना कृष्ण एक विषय सांगता, कोण खंय आसूं का ताणी तेय आसूं का, कोण खंयची विद्ये उपयोग करता ताणी त्यांची विद्ये उपयोग करता. तुका गोतोसूच्या ब्रह्मविद्ये त्या द्रोणाचार्यान आनी कृपाचार्यान शिकोवन दिलेल्या त्या तूं मक्के अर्जुना दिल्यार आमकां ते उपयोग करूं जायना. त्या मिगल शस्त्र सुदर्शन चक्र त्या तुका दिल्यार तुज्यान उबारूंक जायना. तशें आसतना तुगेले कश्ट कालान तूं एके कुरुक्षेत्र युद्ध जाताना कशी उपयोग करता म्हणून निमगिता. तेदना अश्वत्थामाक मस्त लाजी करता. अश्वत्थामू तागेल्या ब्रह्मविद्ये कृष्णाला तोंड वापस घेवन तो वता. अशें आमकां अश्वत्थामाल आनी कृष्णाल मध्ये जाल्लें एक सन ओपंद कळ्ळ्या. ह्या काणीचें नीती कसा म्हळ्यार आमगेली आशिल्ली शक्ती आनी बुद्धी आमी उपयोग करून चांग रितीर चलका. सोडल्यार विंगडाल आशिल्ली विद्ये खंपून एके मोस करून उपयोग केल्यार चांग जावचो कश्ट. धन्यवाद. कार्यक्रम मस्त चंदाय राजी ऑडिशन जाला आणि नेक्स्ट राउंड कशें जाता पळया आमी.